sachi mekatadu kate puni kurpazo sumya samo eta tachi kritya moti adam aima suti betun taka arkanita tachi kritya moti adam aima suti betun taka arkanita Sarvasvato devam so Rasna sarga so so Ekatra tacha samsar rachesana apya satya tane moksha rupet kelo deto Nisaki bapu to sarvasa बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाफी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो मनीस म्हणटा आसतना आशा साहज साबार संगती आमची कण घेवंक आमी काडची मेहनत आनी कश्ट लेखाचे न्हय हें सर गरजेचें हें सर आसून जर तर जेजू आमची संगी ना आयचो वांजेल आमची पातकी जिणी सांडून देवाचो कोरो फाटलाव दर जावंक आपोवणें दिता जेजू सांगाता रावून ताका लागशिल्ल्यान वळखून ताचे मिसांव मुंद आसून उरचें काम आम्हा सर्वांचें जावन आसा देखून मोगाचें न्हू सर संगती आमची कण घेवंक आशेताना जेजू आनी ताचे मिसांव आमचे कण घेवंक आमी मुखार सरया ते जावन आसा देवाचें उतर आमच्या जिवितांत पाळ देवाची वळख दुसऱ्यांक कण दिवचें हें मिसांव आमच्या जिवितांत पाळच्या मुखान दुसऱ्यांक कण दिवंक देव आमकां आदार दिवन दी म्हूण ह्या मिसा वेळार आमी मागया हे मिसाचें बलिदान फोव ते परी भेटोवचे पासत आमची पथकां आमी वळखून घेवया पथकाची दूख धरून आमच्या पथका बसत पाश्चाताप पावून देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें मागून सांगात आमी मागया हांव पातकी सर पळयता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसगण्या सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान दुसारून वायटा धरून आनी बरें सारून आमी जायतीं पथकां केल्यात होमसो अपराध होमसो अपराध होमसो बोवडो अपराध ह्या बसत घेवन सदां सांगपार मुरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पुदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पथकां बुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो प्रार्थुया मोगाळ बापा आमी तुका उलो मारता आमची मागणी दयेन आयकून घे आनी आमी कितें करचें तें तूं आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ दी ही आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक
सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकाचो आराम. रामाताईमांत एक मनीस असलो. तो एफ्राइमाच्या दोंगराळ प्रदेशाचो एक जुपीत. ताचें नांव एल्काना आनी तो जेरोहामाचो पूत. जेरोहाम एलिहूचो पूत. एलिहू तोहूचो पूत आनी तोहू एफ्राइमाच्या वंशाच्या जुपाचो पूत. एल्कानाक दोगी बायलो असल्यो. एकल्याचें नांव अन्ना आनी एकल्याचें नांव पेनिन्ना. पेनिन्नाक भुरगीं असलीं पूण अन्नाक भुरगीं नासलीं. एल्काना वर्सान वरस दलबारांच्या सरस्पराक आराधन करूंक आनी बळी भेटूंक आपल्या शारांत थावन शिलोक वेतालो. थंय एलीचे दोग पूत होपणी आनी पिनेफास सरस्पराचे याजक जावन आसले. ज्या दिसा एल्काना बळी भेटयतालो त्या दिसा तो आपले बायले पेनिन्नाक आनी तिच्या स पुतांक आनी धुवांक एक वांटो दितालो. पूण तो अन्नाक दोडो वांटो दितालो कित्याक सरस्परान तिका वांस केल्ली तरी तो तिचो मोग करतलो. सरस्परान तिका वांस केल्ली देखून तिची प्रतिस्पर्धीन तिका केणतली आनी चिडयतली. वर्सान वरस अशें करतले. अरेपुटी ती सरस्पराच्या मंदिराक वेतली तेन्ना पेनिन्ना तिका चिडयतली. देखून एक दीस अन्ना रडूंक लागली आनी तिणें जेवंक इन्कार केलें. एल्कानान तिचे पतीन तिका म्हणलें, अन्ना तूं कित्याक रडताय? तूं कित्याक जेविनाय? तूं कित्याक कंतिश्ट आसाय? 10 पुतां प्रास हांव तुका चड न्हय? देवाचें उतर. देवाचे उडुपकार. अर्घ बलिदान सरस्परा हांव तुका भेटयता. अर्गां बलिदान सरस्परा हांव तुका भेटयता. सोम्यान म्हाका केल्ल्या बरेपणाक कितें हांव ताका फारीक करूं? सोडुणेचे कोप हांव घेतलो आनी सोम्याचें नांव उलो मारतलो. अर्गां बलिदान सरस्परा हांव तुका भेटयता. म्हज्यो आंगवण्यो हांव पाळटलो. सभे मजर सगळे पुर्जे समोर तो उसारतलो. अर्गां बलिदान हांव भेटयतलो आनी सोम्याचें नांव उलो मारतलो. अर्गां बलिदान सरस्परा हांव तुका भेटयता. म्हज्यो आंगवण्यो हांव पाळटलो. सभे माजर सगळे पुर्जे समोर तो उसारतलो. हे जेरुसलेमा तुजे मदगत सरस्पराच्या निवासाच्या आंगण्यात तो भेटयतलो. अर्गां बलिदान सरस्परा हांव तुका भेटयता. देवाचे राज लागीं पावला म्हणटा सर्वेश्वर. पातकीची बदला आनी बरी खबर सत म्हणटा. Servespor तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जुआंक दर्न बंदेन गेल्ले उपरांत जेजू गलिलियांत येवन देवाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो. तो म्हणटालो, वेळ भरती जालो. देवाचे राज लागीं पावला. पदकीची बदला आनी बरी खबर सतमाना. गलिलिया सरोवराचे तडींच्यान तो पाशार जातना सिमोंक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखलें. ते सरोवरांत जाळ उडयतले कित्याक ते पागी जावन आसले. जेजू तांकां म्हणालो, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. तक्षणच आपली जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय तावन चिके मुखार वेताना
ताका दिसले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी ताजो भाव सुवांव ते आपल्या माचव्यार जाळां समा करताले. तेच घडये ताणें तांकां आपयलें आनी आपल्या बापायक जेबेदेवाक वावरड्या सांगाता माचव्यांत सांडून ते जेजू फाटल्यान केले. दैवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आस्तावन लितुर्जीक वर्सांत सादो काळ आमी आरंभ करता. जेजूच्या बाप्तिस्माच्या फेस्ता मुखांतर क्रिसमस काळ सोंपता आनी जेजूचे परगट जिणयेचे आरंभ हेच्या सुवार्थेंत आमी पळयता. आनी ह्या वक्ता आमी ह्या वर्सा लितुर्जीक वर्स आमी आरंभ करता आसतनाच सुरवेर आमकां मार्काच्या सुवार्थेंतावन देवाचें उतर आयकूंक मेळटा. आज मार्काच्या पयल्या अध्यायांत आमी आसा. मार्काचो पयलो अध्याय जुवान पयल्या सुवातेर ताची परगटणी करची. त्या उपरांत जेजूचो बाप्तिस्म आनी अरण्यांत 40 दीस जेजून करसूंचे हे पयल्याच्या 13 वळींनी आमकां आयकूंक मेळटा. आनी 14व्या वळींतावन जेजू ताची परगट जिणी आरंभ करचें, ताचें मिसांव आरंभ करचें आमी पळयता. आनी मिसांव आरंभ करता आसतनाच जेजूचो उलो जावन आसा, वेळ काळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावला, पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. हांगासर आमकां 4 संगती वाचूंक मेळटात. 4 संगती आमकां वाचूंक मेळटात. पयली संगत जावन आसा वेळ, दुसऱ्यान आसा देवाचें राज, तिसऱ्यान आसा पाश्चाताप वा पातकी जिणयेचें बदलाप आनी तिसऱ्यान सतमानचें. वेळ, कसलो वेळ हो वेळ मिनटांचो, वरांचो वा एक दिसाचो अशें लेख करूंक जावचे जसलो वेळ न्ही. हांगासर वेळ म्हणलो शब्द वापरता आसतना ग्रीक बायबलांत कायरोस म्हणलो शब्द वापरला. कायरोस म्हणजे देवाच्या नदरेन वेळ. हो लौकीक वेळ न्ही, आमकां मेजूंक जावचे तसलो वेळ न्ही, बगार देवाच्या नदरेन वेळ. आनी त्या वेळा काळाक सरी जावन म्हणजे देवाच्या कुशे प्रमाणे आसता त्या वेळा सरी जावन देव सगळें चलयता. आनी हो वेळ भरती जाताना जेजू ह्या संवसारी आयलो आनी देवाचो वेळ भरती जाताना जेजून ताचें मिसांव आरंभ केलें. जेन्ना परनेसोल्यांत प्रवाद्यांनी जेजूच्या वा मेसायाच्या त्या येण्या विशीं परगट केलें, ह्याच वेळा विशीं उल्लेख केल्लो जावन आसा. केदळा हो भरती जातलो आमकां तें मेजोंक वा आमकां तें समजोंक जायना, बगार देव ताच्या कुशे प्रमाणे ह्या वेळाचो वापर करता. दुसऱ्या सुवातेर देवाचें राज. जशें देवाचो वेळ आमकां समजोंक सकना, आमी समजोंक सकना, तशेंच देवाचें राज तें खंयसर आसा, कित्यांत तें आटापता. निर्दिश्ट जागो जावं दी, निर्दिश्ट एक परिसर जावं दी, थंयसर ना. त्या विशीं तें खंय थावन परगट जाला, देवाचें राज लागीं पावला म्हणून आसा, खंय थावन तें उगडापें जाला हें समजोंक आमी सकना. पूण देवाचें राज परगट जाला, देवाचें राज लागीं पावला म्हणलो उलो जेजू
दिते आसा. तर कसलें हें राज? हें राज जावन आसा मोगाचें. हें राज जावन आसा देवाच्या राजवडकेचें. हें राज जावन आसा देवाच्या वस्तेचें. खंयसर देव वस्ती करता, खंयसर देव राजवडकी चलयता आनी खंयसर देवाच्या मोगाचो अनुभव जाला थंयसर हें राज लागीं पावलां. आनी कशें हें विस्तारता? कितल्या मापान देवाचो मोग सर्वांच्या काळजांनी वस्ती करता आनी कितलो तो विस्तारता तितलें देवाचें राज विस्तारूनच वेता. तिसरी संगत जावन आसा, तिसरी आनी चवथी जावन आसा एका रितीचे शर्तां. कसलीं शर्तां ही शर्तां देवाचें राज आपणावंक कितें करी जाय म्हणून दाखोवन दिवची शर्तां जावन आसात. पयलें शर्त जावन आसा पातकी जिणी बदलोवचें. पातकी जिणी बदलोवचें, रिपेंटन्स. आनी ह्या जाग्यार ग्रीक बायबलांत मेटोनोया म्हणलो शब्द वापरलेलो आमकां वाचूंक मेळटा. मेटोनोया म्हळ्यार फकत आमच्या पातकांची दूख धरची न्हय, बगार संपूर्ण बदलावण हाडचें. थंयसर संपूर्ण बदलावण जोडून घेवचें. बदलावण कसल्या संगतींनी? बदलावण आमच्या चिंतपांत, बदलावण आमच्या जिणयेंत. अ रॅडिकल चेंज म्हणटा आमी. जिविताचो शेवट कितें? जिविताक आसता तो अर्थ कितें तें समजून घेवचें आनी त्या शेवटाक सरी जावन जिविताक आसच्या त्या अर्थाक सरी जावन जियोवचें जावन आसा मेटोनोया. म्हणजे थंयसर संपूर्ण बदलावण हाडचें. चवथ्यान म्हणजे दुसरें शर्त जावन आसा पातयेवचें. खाले पातयेवचें. खंयच्या वयर आमची पातयेणी दवरची? जेजू आमकां आज उलो दिता, बरी खबर सतमाना. बरी खबर सतमाना. जेजून ते सर्गींचें राज स्थापन करूंक तो वावुरलो आनी ताणें ते सर्गींचें राज परगट केलें. आमकां आसची ती बरी खबर तीस. आम सुमेस्तांक त्या सर्गींच्या राजांत प्रवेश जावचो एक अवकाश आसा. देवाचो मोग अनुभव करूंक अवकाश आसा. ही जावन आसा बरी खबर. आनी ही बरी खबर लाभलेल्या आम्हा सर्वांनी देवाच्या त्या उतराक संपूर्ण कल्तीमान घालून संपूर्ण आमचो बरवसो आमची पातयेणी ताजेर दवरून ते राज तशेंच जेजूक संपूर्ण रितीन आमच्या जिवितांत स्विकार करचें भोव गरजेचें जावन आसा. सतमानचें म्हळ्यार फकत आयकोवचें न्हय, बगार आयकून आमच्या जिणेक प्रेरण घेवचें, आमच्या जिविताक त्या देवाच्या उतरांत प्रभाव जोडून घेवचें. जर जिवितांत देवाच्या उतरांत प्रभाव आमी जोडून घेनाव, कसलोच प्रभाव आम पडना, तर देवाच्या उतराचेर आमकां संपूर्ण बरवसो आनी पातयेणी आसा म्हणून आमकां सांगचें कश्टांचें जावन आसा. देखून ही चार संगत्यो वा चार उले आज जेजू आमकां दिता आसतना हे चारय उले आमी संपूर्ण रितीन स्विकार करया. आनी हाका निदर्शन जावन आयच्या सुवार्थेचें दुसरो वांटो, सुवार्थेचो दुसरो वांटो आमी पळयता कशें सिमोन, आंद्रेन, जाकोबान आनी जुआवन देवाचें उतर आयकलें. ती बरी खबर तांणी आयकली मात्र न्हय, सतमानली आनी तांणी जेजूक आनी ताच्या मिसावाक संपूर्ण रितीन स्विकार केलें. तांच्या जिणेंत तांणी संपूर्ण बदलावण हाडली. असलेंच बदलावण आमचें थंय जावचें भोव गरजेचें जावन आसा. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो,
देवाचें राज परगट जावचे खातीर पयलें आमी तें स्विकार करचें भोव गरजेचें जावन आसा. देवाचें राज स्विकार करया, देवाची बरी खबर सतमानया, आमच्या जिणेंत बदलावण हाडया आनी तें देवाचें राज जोडोंक हर एक वेळा आमी निरंतर आमचे प्रयत्न आमी जारी दवरया. ह्या दिशेन जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्पदेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुच्या दबावाक सर्वस्पोर मानून घेव. बापा, तुज्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानवो, तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक फावो आनी जें आमी भक्तीन मागता तें आमकां मेळूं क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो, तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वंतय, आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितेन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताजे उदेशी देवदूत आनी सर्गेचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संसार बदलाच्या वैभवान उन्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय, उन्सर्गी तुका जय जय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तुमच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परेन जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वरवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavardo so good purgatoria. Gesù, tu
तुझेवर आम्ही संभ्रमता तुझे पुनर्जीवन हो आम्ही प्रगटा तुझ्या आम्ही अद्रेता तुझ्या आम्ही अद्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो मी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवताले आमी सुमेजता. पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पळय सभेचा उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे ह्या साखी बरगां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखाम वाड पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान सुजे तिचो पती भगवान दमदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडवंदाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आतां धीर घेवन मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां मागोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे प्रवचन अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाचय. कित्याक राष्ट्रपती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या आसा. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवय आसो. माया मोगा सकुळचान एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळेच्या जोडाक आपोणे लाभलेली आमी सर्वां सुभागी. जेका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं बहु पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंकून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रार्थूया. सर पदवीदार देवा, ह्या तुझ्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय आनी नवी घटाय दीत आसाय. ताजे वरवीं आमचे जिणेचें साल तुका मानता तसलीं जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानवो. हे आमी खालतेपणी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून यात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वोडुकार. शांती दिवदाता या सुसरान म्हाका संदेश तुजो प्रसार करपारी म्हाका. शांती दिवदाता या सुसरान म्हाका संदेश तुजो प्रसार करपारी म्हाका. दोन दिव्यांचेर ईदी पाठयन आसा तुजे सोम्या आमी पाठयता. कस्तोनी कितेंच लेगीन आसा दैवीक उतर तुजें गाजयता. शांती दिवदाता ह्या संवसारान म्हाका संदेश तुजो प्रसार करपा दी म्हाका. मोगान पुत्रा सोवे आमकां बरे आशीर्वाद दी आमकां. Bugün kısaca kırbayın, yarım kalmış duam için kısmatlayın. Babaçı, ptaçını, bu itretmek için navi. Amin.